आयुष मिनिस्टरांची ट्रीटमेंट कशी चालू आसा आणि आसा बरी आसा कशी आसा सिच्युएशन सिच्युएशन बरें आसा सध्या इज स्टेबल देर इज नो प्रॉब्लम ओनली अँड इन लेट नाईट टुडे एम्स टीम इज कमिंग टू रिव्यू ना बट ऑक्सिजन लेवल ड्रॉप जाल्लो कितें राती मातशें कितें जाल्लें खंय आनी आतां तेजें नॉर्मल जाला ओके पण सिच्युएशन कितें आतां स्टेबल आहा कंडिशन कशें आसा एवरीथिंग इज फायन हय स्टेबल आहा नथिंग टू वरी नो ही इज ऑन हे कितें सांग हेजेर आसा ऑक्सिजनार आसा जस्ट वन कंडिशन कशी आहे? द कंडिशन ऑफ श्रीपाद जस्ट वन just one how is his condition Let the team come and tell you. I think he had a fever. fever म्हणून पत्ता ऍडमिट केला नीलकंठ हळदणकर आसा थिंगा तेजे कंडिशन खबर ना तेंचे जाणा कित्याक म्हाका तांच्यांनी दे टोल्ड मी दॅट वाय हाव आय नो आय हॅव नॉट सीन पण आता सद्याक तर श्रीपाद नथिंग टू वरी Nothing. पण डॉक्टरांक कितें एम्सात ट्रान्सफर करपाचे काय चान्सेस ना अजून तशें डिसिजन जावना बेसिकली दे आर कमिंग टू रिव्यू हिम रिव्यू ही सिच्युएशन इतलेंच आनी काय इतलेंच आनी काय अदरवायज एवरीथिंग इज फायन ही स्टेबल ना आय टोल्ड ही स्टेबल आनी कितें दुसरें आहा ताका काय ना ना आयज मिटींग जाल्ली सीएमान तेजेर मिटींग कितें घेतलेली सीएम पळोवपा आयिल्ले तांकां ओके आता सीएमान काय रिव्ह्यू घेतला ना आतां वता ती वेगळी मिटींग डायरेक्टर म्हाजे बरोबर सगळ्यांचे बरोबर ओके अच्छा